लायट सारकी नाशिल्ल्यान म्हाड्डोळा पंचायतीच्या पंचांनी फोंड्या घेराव घालो. पावसा पयलींची कामांच जाल्ली ना म्हूण पंचायत मेंबर बेजार. कामां करची सांडून जेई खंय लिवेर गेलो. लायट ना म्हूण लोक पंचायतीच्या नांवान बोवाळ मारतात. पंचायत कांयच करपाक शकना म्हूण पंचायत मेंबर उलयतात. काम हरशीं लायटीच्या खात्याचें. पंचायतीन आदार करूनय लायट सारकी नासता म्हूण पंचायत मेंबर तिडकल्यात. लास्ट एक म्हयनो जालो सदांच आमकां लायटी प्रॉब्लेम आशिल्लो. जवळ म्हाका दिसता 24 तासांतले 10 तास लायट आशिल्ली आनी जरो 14 तास लायट मेळनाशिल्ली. त्या खातीर आज हो प्रॉब्लेम घेवन आमी येय मेळपा आयली. मेन म्हटल्यार जे आतां जो जेई आशिल्लो तो लास्ट एप्रील आनी मे म्हयने जवळ जवळ 1.5 ते 2 म्हयने लिवेर आशिल्लो. तेन्ना त्या खातीर जी बुश कटींग करपाची आशिल्ली लायटीची ती तेणी केल्ली ना म्हणून हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. लोकांनी पयलीं हें समजून घेवपा जाय की जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर जेन्ना आसता किंवा पावर रिलेटेड जेन्ना इश्यूज आसता हो डिपार्टमेंटाचो फॉल्ट. हेतून पंचायतीचो कांयच फॉल्ट ना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आज मटेरियल पंचायत सप्लाय करता, जे आज खरें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान करपा जाय आशिल्लें, पावर मिनिस्ट्रीन करपा जाय आशिल्लें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सब स्टेशनाक आज सामान धाडून दिवपा जाय. ते आज आमच्या पंचायतीचेर तो ते आमकां सगळें बेर करचें पडटा. पावसा पयलींची कामां खंय खात्यान केल्ली, जाल्ली ना ती खंय म्हयन्याभरान जाग्यार पडटली. ही म्हणटा लोकांच्यो अपेक्षा वाडल्यात. पावसा खातीर न्ही खूब कडेन आमकां प्रॉब्लम्स जाल्ले. झाडां पडलीं, पोल्स मोडले आनी ते सगळे रिपेर करता. ताणें आमचे स्टाफ खरें दीस रात काम केलें ताणें मॅक्सिमम केलें. पूण लोकांच्यो आतां हें जाल्ल्यान अपेक्षा वाडल्या आमचे कडल्यान, तरी आमी त्यो पुऱ्यो करपाचे प्रयत्न करतात. हे आतां पावस पडिल्ल्यान मातशें आमी सगळेच जाण बिजी आसा न्ही. ताजे उपरांत एक म्हयन्याभरा भितर जातलें हें सगळें नॉर्मलायज. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कुडतरे नाल्यांत 5 धुकर मेल्ले मेळ्ळे. अकस्मात इतले मोठ्या प्रमाणात धुकर मेले कशे तें मात कळ्ळें ना. तांकां नाल्यांत वडयल्ले, तांकां विख्ख घालून मारले म्हूण दुबाव. मार्केटाच्या वाठारांत सगळ्याक वास मारपाक लागिल्ल्यान पंचायतीन भलायकी अधिकाऱ्यांक कळयलें. तांणी इन्स्पेक्शन केले उपरांत धुकराचो विलो लावंक हात वयर केल्ल्यान निमणें प्रकरण पुलिसां मेरेन पावलें. कुशिल्ले दुकरांच्यो घाणी सोंसूं नजो जाल्ल्यान निमण्या लोकांनीच दुकरांक नाल्यांत थंयचे थंयच लासले. पंचान सातान रोडगीस तेणें फोन केलो थिंग दुकर मेलो आहाय म्हूण. तेका कोण सांगिल्लें खंय ते शॉपवाल्यान सांगिल्लें थिंग रावपा जायना म्हणलो. तेचे तेणें म्हाका फोन केलो. हांव फोन केलो, जेयलो येयलो आनी चोयल्या खरें तेंका चोवपा ना जालें. ते सगळे बोवाळ करपा लागले. हेसो वास सोंसूं जायना आनी कितें म्हणपा लागले. मागीर हांवें काडलें कितें जावपा केलो. तेंका हात घालपा नासलो. कीड पोवन सारकें कुसोन गेला. मागीर तेका हांवें कितें हें करून उज घायन लासून वोद केली. मागीर तेका फोन केला हांवें अशें केलें म्हूण. मागीर तो येयलो. थिंग गेल्या आनी मेलो आहा. ते दाखय जाय ते बोवाळ करपा लागले. ते बारवाल बी सगळे येयले. तेणी मातशें हेल्प केलें म्हाका. हेल्प करून तेंकां हें केलें. तेंकां हे भाशेन एकठांय केलें आनी तेणें म्हाका हेल्प केलें. आनी तेणें पेट्रोल बी घायन कितें करून उजगान लासून तेका सुमरा हें केलें. तेरू आसतना तें थोडें उरलो आहा. पंचायतीन हेल्थान कांय एक्शन घेयलें ना. हेल्थान कांय एक्शन घेयलें ना. तुमी हें करून आमी केलें न्हू. तो येयलो न्हू. मागीर तेका गेलो. मागीर तेणी हें केलें आनी मागीर आमी काडलें तें. 2-3 दीस जाले वास तो. आनी कितें जालें काल मागीर हांवें ताका हें केलें. तो आमगे पंच न्ही. कितें करपा उपाय कितें करपा आसा कर म्हणून. हेल्थाक गेल्यार ते सांगताय बुरयन दिव म्हण. ते दोतोर सांगलें हें जालें तें बुरयन दिवपा जाय. तुमली ड्युटी आहा म्हणलें हें करपाचें. तुमी म्हणलें सॅनिटेशन कमिटीचे तुमगे मेंबर आहा. तेका म्हणल्यार ऑलरेडी सांगिलां. तो म्हणटा दोतोरी सांगता. मागीर दोतोरी सांगता कोण येयना तो चोयला आनी वडयो सांगता हांव हेल्थ सेंटरान गेलो. दोतोरी पयलें वॉर्निंग दिलें तूं कितें करपा लायक कर. ना हांव कितें करपाचें हांव कोत्ता. हें केलो तेजें तेणी हाडलें कोणाक धाडलें आसतलें. तेंगे मागीर आमकां पंचायता लेटर येयलां हें पंचायतान काडपा म्हण. पंचायत कितें करून काडटलें. तेन्ना पंचायताक तो कांय ना मॅशिनरी लुगार ना डिस्पोज करपा. हें कोण येलो 100 मिटर कुडको मागल्यार कोण दिना. आमी करपा तकले आहा. बाजार साफ करपा आमी हें दोत्ताय आनी ते एरिया कोण 100 मिटर कुडको दिना. आनी दुसरें हें कोणें ओडून हाडलें हें केलां हें सारकें न्ही. इतल्यानी खबरांची रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.